एवरीबडी वेल रिमेंबर्स तेन्ना कितली चर्चा जाल्ली हे विशयाचे वयर आनी सगळ्यान व्हडले लँड स्कॅम म्हूण तेन्ना बॉब मारताले ते सायडीनसून. आतां ते सायडी दुसरे आसा, हे सायडी दुसरे आसा. सगळ्यान मुखेल म्हणल्यार मॅटर इज इन द कोर्ट. कोर्ट वील डिसायड म्हणपाक जायना. गव्हर्मेंट स्टँड हॅज टू बी 100% क्लियर. Under no circumstances we will give land back to these promoters. Land will come back to the government, whether for industry or for purposes of the government. What he is suggesting. Alya magi कोर्टान करता दुसरे जाता न्ही. Government stand is very clear that the land will be used by us for the industries only. We are not going for SEZ. SEZ is out of question. But I cannot finally decide what court judgment will be given. Our stand will be strongly to take back the land, because we always believed and we have filed case that this matter was done with haste and fraudulent way. So that stand of the government is very clear before the Supreme Court. But I cannot decide what Supreme Court will decide. Because I'll speak a minute. Let him add to it that he will not give it back to the same fellows also. Because they were involved in the scam. How clearly taka sangta ki subject to Supreme Court judgment, before Supreme Court our stand will be defended with all vigor. You need not worry about it. No sir, only I want to be that means there is an element of doubt in the government mind. No. That Supreme Court may give the land to these industrialists. That means no, what I am saying, because sir, yeah, how there is an element of doubt in the government mind. No, element of doubt also problem na. You should be 100% sure. Yes, you are getting the land, Speaker sir. As a legislator, I know very well what are the powers of the court and what are the powers of the legislature or government. Government is very clear. We will defend perfectly well. Taka dista jor tu jal tane country top maka notch lawyer sangto. Besides AG, we will put in battery of lawyers if he wants. But how the court decides ultimately cannot be assured by me in the house. How can I assure you what decision of the court will be? Kiran Kandolkar. Speaker sir, eko point. Speaker sir, ekuch point. What has happened? Nala government and jota ani legislation. तुका बैठकले नसा ते काय ना, कसले negotiation बी काय ना. काय चिंता करू नका. त्यो फक्त rumors असता पळय. ताका गोयकाराक rumor spread करपाक बरे दिसता. रातचे इल्ले कितें घेऊन बसले की ना. Can we say, forget that this, can we say that गरज पडल्या आनी देखून legislation करूया पण we will see that land will not be given. गरज पडल्या देखून. I will use the land for industry. Good. Shri Kiran Kandolkar, further question. I would like to ask question 4B. 4B. उत्तर छापील प्रमाणे. Speaker sir, हांवें गॅप 1 प्रोग्रामा संदर्भान प्रश्न विचारलेलो आनी विचारलेले whether any tender was floated. म्हाका उत्तर आयला no म्हणून. Whether all codal procedure were followed. परतून उत्तर आयला no म्हणून. स्पीकर सर, आता थोडो वेळ पयलीं ऑनरेबल MLA विजय सरदेसाय हांगा कांय लाखांचो प्रश्न काडलेलो, पूण हे भानगडीन 6.5 सुमार 6 कोटी 30 लाख रुपयाचो विदाउट टेंडर हो सगळो प्रोसिजर जाल्लो आहा. कांयच प्रोसिजर जायनासतना म्हाका माननीय मिनिस्टरा कडेन जाणा जावन घेवपाचें आहा की त्या टायमावयलो चेअरमॅन कोण आसलो, त्या टायमावयलो मिनिस्टर कोण आसलो आनी हे सगळे भानगडी करपा फाटल्यान कोण कारणीभूत आहा हें मातशें जाणून घेवपाचें आसा. तर पयलीं एक थोडीशी माफी सभागृहाची मानून एक बारीक टायपिंग एरर जी म्हाका लक्षांत येवंक नासली ती हांव पयलीं करेक्ट करता. एनेक्शर 1 जो आसा तातूंत दुसऱ्या पानाचेर तिसऱ्या पेरान सेकंड लायन 30/7/2012 बरयलां हांगा. इट मे बी रेड एज 2009. I am sorry for the error. It was not noticed earlier by me. It is not 12. It is 2009. 2009 ती. चुकून तांच्यांनी typographical error. It has come as 2012. आणि म्हाका दिसता सगळ्या वर्तमानपत्रांनी ताची नोंद घेवची मिडियान. ताचें कारण 2012 म्हणजे ह्या सरकाराच्या काळान जालें. ते 2009 जाला. चुकून कोणे तरी टायप मारता आसतना ते बॉट मातशें थरथरला आसतले. कोणे टायप मारला तें हांव चॅक करता. ना हांव कोणे टायप मारला तें चॅक करता कशें बॉट थरथरून 9:12 जालें तें. कारण फाल्यां मागीर पेपराचेर येदी व्हडली हेडलायन पर्रीकर इश्यूज ऑर्डर विथआउट टेंडर म्हणून.
कारण 2012 हांव मिनिस्टर आहा जेन्ना हांव वाचता आसतना हें केलें ना पयलीं उत्तर दिता हाजें उत्तर टेंडर दिवन ना तो पळय अदळ पळय हें करतालो मागीर हे बोवाळ मारता डिसप्रोपोर्शनेट एसेट आनी कितें केशी घाल्यो म्हणून सगळ्यो भानगडी करून दवरल्यात जमनीची SEZची अदळ सांगपाक कितें सोदतालो तो की कॅसिनो कॉन्ट्री चलयता ताज्याच पैकी कोणे तरी जमीन घेतल्या केन्ना घेतल्या आनी केन्ना कॅसिनो लायसन्स दिला मदल्या दिसांनी विकिलिकाचेर आयले येद्दी व्हडली पेपराची बातमी BJP गव्हर्मेंट ऑल्सो अलावड कॅसिनो म्हणून आमी कॅसिनो दिल्या ते हातले 5 स्टारांतले बोटीचे कॅसिनो जमनी वयले कॅसिनो सदांच चालू आशिल्ले गोंयांत बोटीचे कॅसिनो दिवन ना म्हणजे खंयचीय बातमी आपल्याक जाय तशी पिकअप करप आनी जाय तशी दिवप हें म्हाका दिसता एक स्पेशलिटी आहा आनी म्हणून हांव हांगा क्लियर दिता उत्तर की ज्या लोकांनी कितें कितें भानगडी केल्या पळय त्यो सगळ्यो वसूल करुया तोय प्रश्न म्हादेवाक जो विचारलेलो प्रश्न भानगडी केल्या तातूंत हांच्यांनीच प्रश्न हे विचारता अशे रितीन की जणू काय भानगडी आमी केल्या आतां तूं म्हाका प्रश्न विचारता म्हणून मातशें म्हाका कम्फर्टेबल आहा त्या वेळार मिनिस्टर आशिल्लो श्री दिगंबर कामत आनी कॉर्पोरेशनचो चेअरमॅन आशिल्लो श्री सुभाष शिरोडकर प्रोजेक्ट एक्झिक्युटेड थ्रू DOIT नॉट थ्रू ITGच्यान जावन ना तो DOIT जाल्या त्यामुळे कॉर्पोरेशनान ताजो डायरेक्ट संबंद ना स्पीकर सर हाचेर हांगासर आहा विजिलन्स इन्क्वायरी ताचेर चलता म्हणून की विजिलन्स इन्क्वायरी खुबश्या प्रकरणांनी चलता हो प्रश्न हा 6.5 कोटीचो उणे 6.5 कोटीचो 6.5 कोटी ते चणे न्हू 6.5 रुपयाचे हाडून खाल्ल्या हाचेर थरर इन्क्वायरी जातली काय ना हे सांगचे केन्ना मेरेन जातली विजिलन्साक एक संवय आहा की येयली कंप्लेंट की थंय काडटा आनी दवरता मातशी इन्क्वायरी केली सोडून दिली इन्क्वायरी करपाक जाय आनी खंय तरी कन्क्लुजनाक पावपाक जाय हाचेर केन्ना मेरेन जातली स्पीकर सर विजिलन्स डिपार्टमेंट इन्क्वायरी करता आसतना अत्यंत गहन आनी डिटेल इन्क्वायरी करता कारण जेन्ना खंयची केस फायल जाता किंवा इन्क्वायरी पयल्या स्टेजीक नॉर्मल इन्क्वायरी करता मागीर PE फायल जाता आनी मागीरूच FIR फायल जाता सारकी गॅरंटी आली की FIR फायल जाता PE फायल जावप हाजो अर्थ प्रायमा फेशिया हाजी PE फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर डेफिनेटली फायल जातली कारण तातूंत भितर घोटाळा आसा डेफिनेटली आतां डिटेल म्हाका आत्तां विजिलन्साचें खबर ना कारण हो क्वेश्चन ITक आसा पण विजिलन्साचे म्हजी म्हायती प्रमाणे फुडल्या 1-2 म्हयन्या भितर जून पर्यंत हाजी PE जातली फक्त आयज काल कितें जाला की ज्या कोण पळय ऑफिसर PE फायल करता ताकाच धमक्यो मेळटा आयजचो सकाळचो पेपर वाच ताका धमक्यो मेळटा की तुजे प्रॉपर्टी तुजे एसेट काडटलो तुका RTIचेर हें करतलो म्हणजे खंय पर्यंत मर्यादा पावली थोडेशें मातले अशें दिसता म्हाका ती मातूय जिरयता फुडलो प्रश्न श्री रोहन खवटे Sir, I may be permitted to ask star LQ number 5A. 5A. उत्तर प्रिंटेड प्रमाणे Speaker sir, industry as of now is already going under a turmoil. वाडप सध्या काय ना प्रश्न विचारिल्ल्याप्रमाणे number of IT electronic computer students passing through degree engineering colleges 4 कॉलेजी दाखयल्ले आसा GEC, PCC, RIT आणि BITS हातून म्हाका दिसता आनी 2 कॉलेजी डॉन बॉस्को आनी आग्नेल हातून दाखयल्ले ना कित्याक मे बी दे हॅव नॉट रीच द पास आउट स्टेज एकटो फर्स्ट इयर आसा दुसरे भुरगे सेकंड इयर आसा जवळ जवळ 1000 भुरगे वर्साक पास जाता आतां जवळ जवळ 1250 जातले हांकां प्लेसमेंट पळयलो जाल्यार फ्रॉम 9, 10, 10, 11, 11, 12 पळयलो जाल्यार द ट्रेंड हॅज बीन डिक्रिजींग अनएम्प्लॉयमेंट वाडत आसा सो एखादी प्लेसमेंट सारकें जायना आसतलें सो म्हजो पयलो प्रश्न आशिल्लो कि how is the placement done in these colleges? Is there a placement cell or a placement officer to have this institution tie up with the industries? आणि तशें जाल्यार ती मॉनिटर कोण करता? सर तातली बिर्ला इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आहा पळय ताजो आनी गोवा सरकाराचो डायरेक्ट काही एक कनेक्टिविटी ना वी ओनली एडमिनिस्टर द डेटाज एडमिशनूय प्रोसेस ना आनी एम्प्लॉयमेंटाचोय हे ना पण हांव इतलेंच ताका सांगूंक सोदता की फक्त एम्प्लॉयमेंटाचेर वचूं नाका कारण आतां बिर्लान जे जाल्ले आसा पळय ते उरलेले भुरगे जे आसा पळय सगळे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक गेला बेकार कोण ना एक फुडें येता पाद्री कॉसेसांव जे आसा पळय ते प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन आहा गव्हर्मेंट कॅनॉट आस्क इट टू हॅव एन प्लेसमेंट ऑफीस
एंड तशेंच रायेश्वर इन्स्टिट्यूटांच्यान भायर सरता तांकां कितल्या प्रमाणाचेर नोकरी मेळटा हे त्या इन्स्टिट्यूशनाच्या क्वॉलिटीचेर थरतले. थंय प्लेसमेंट आसूंक जाय अशें आमी कंपल्शन करूंक शकना. गोवा इंजिनियरींग कॉलेजीन आसा आनी हांव एक हें दिता की वी वील इम्प्रूव दॅट प्लेसमेंट ऑफिस फर्दर. स्पीकर सर, जे आमचे प्लेसमेंटा खातीर काय रे थंय येयल्ल्या सगळे ऑनरेबल सीएमान म्हणलां आमचे कडेन डेटा सारको नासता. तसोच अनएम्प्लॉयमेंटाचो डेटा आहे खंयचो डिपार्टमेंट दवरना, नायदर द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट नॉर एनी अदर डिपार्टमेंट वीच शूड हॅव बीन लिंक टू दीस कॉलेजीस. हांवें डिप्लोमाय घेवना, हांवें ITI घेवना, फक्त डिग्री स्टुडंट्स घेतल्या. हाजेर गव्हर्मेंट विचार करून इनिशिएटीव घेतलो टू हॅव अ लिंक. स्पीकर सर, इंजिनियरिंग कॉलेज टेक्निकल एज्युकेशन कॅनॉट एक्सेप्ट दीस सजेशन. Any No, we can consider it in a different manner through a ex-student association बी अशें कितें करून इनडायरेक्ट तातूंत भितर काही गोष्टी दवरूं येता. तो सांगता ती कल्पना बरी आसा, पण भुरगो खंय गेलो पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक वतात थोडे. हातले अनेक जाण म्हाका दिसता एक सादारण 20% फुडें वता शिकपाक. 20% स्वताच्या म्हणजे ते नोकरी लागून आनी ते बेकार आसा असो न्हय. ताजो आवय बापायचो जर तूं धंदो आसा, फॉर एग्जाम्पल सिवील इंजिनियर जालो, बरेच सिवील इंजिनियर जे जाता ते डायरेक्टली जॉयन देअर फादर्स फर्म. कारण ते जॉयन जाता आसतनाच सिवील इंजिनियरींग तांचे तकलेन आसता की बापायचो कॉन्ट्रॅक्टींग किंवा बिल्डिंगाचो बिझनेस आसा जाल्यार थंय वतात ते. फॅक्टरी कोणाची आहा ताका मॅकॅनिकल इंजिनियर आसत, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसत, डायरेक्ट बापायच्या किंवा फॅमिलीच्या बिझनेसान डायरेक्ट वता. थोडे पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक वता, बरेच भुरगे भायरूय वता, अमेरिकेकूय वता, IITीन वतात. सो वी कॅनॉट कीप टोटल ट्रॅक, बट I will activate the ex-student cell to keep a track of if there is some people who are unemployed. इंजिनियरींग कॉलेजची संदर्भान हांव ताजेर हें करूंक शकता. दुसऱ्यो 2 कॉलेजी आहा तातूंत हांव इतलेंच सांगता की म्हज्या म्हायती प्रमाणे पाद्रे कोसेसांव कॉलेज, द रिपोर्ट इज व्हेरी गूड. हे रायेश्वर नीड्स लॉट ऑफ इम्प्रुवमेंट. इनफॅक्ट इट हॅज स्लिप्ड अकॉर्डिंग टू माय इन्फॉर्मेशन. म्हणजे थोडीशी घसरगुंडी आल्या, पण गोवा इंजिनियरींग कॉलेज इज डुईंग क्वायट वेल. वी नीड टू पुट इन गुड प्रोफेसर्स देर. तितले केले जाल्यार प्रश्न उरचे ना, कारण गोंयचे भुरगे बरे आसा. स्पीकर सर, फास्ट होता, 1 मिनिट उरला. स्पीकर सर, डेटा मेळिल्ल्या प्रमाणे लास्ट 3 वर्सांक 2816 भुरगे पास आउट जाले आनी 1690 लोकांक प्लेसमेंट मेळ्ळे. जवळ जवळ 1126. आय कन्सिडर वेदर दे आर गॉन फॉर फर्दर एज्युकेशन ऑर दे आर गॉट अ जॉब ऑर नॉट अ जॉब, ते सगळे हाजेर मेळटा. म्हजो एकूच प्रश्न आसा की गव्हर्मेंट एक सायडीक म्हणटा की दे आर एनकरेजिंग IT फॉर हॅव्हिंग इंडस्ट्रीज इन गोवा. एक हातून म्हणटा की नो इंडस्ट्रियल एस्टेट विल बी गिवन फॉर existing industrial estate, no plots will be given for IT sector. Does the government have any plan? एक मिनिट सोपयता, what time सोपतलो. Does the government have any plan? मेळतो ना तुजे प्रश्न कळा उत्तर दिता. नाही, does the government have any plan? IT तुझे राजीव गांधी हॅबिटेट जाले, सुकूर जाले. स्पीकर प्रश्न विचारता. अरे उत्तर दिता बे, टाइम जालो ते. स्पीकर उलचार इंडस्ट्रीज पॅकेज तुम्ही IT पॅकेज कितें दितले इन्व्हेस्टरांक आनी कितें तुमी इंडस्ट्रीज पार्क आयडेंटिफाय केला, केन्ना जातले? स्पीकर सर, सेंट्रल गव्हर्मेंटाची स्कीम आसा इंडस्ट्रियल IT सेक्टरांतल्या पॉलिसीची, ज्याच्या अंतर्गत आमी हार्डवेअर सॉफ्टवेअर सगळे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रींतले हे करपा खातीर वेगळे प्रपोजल मांडून तातूंतल्यान IT सेक्टराक हे करतले. बिसायड्स IT हॅबिटॅट पयरूच कोर्टान ऑर्डर दिल्या, ताजे प्रमाणे जे पळय दोनापावलचे IT सेंटर आहा हे आहा हॅबिटाट, ती आतां आमकां टेंडर करून ताजें फुडें काम चालू करपाक येतलें. ओन्ली तांच्यांनी म्हणलां की ऑर्डर इज टू बी अप्रूव्ड बाय कोर्ट, म्हणजे ब्रॉट टू द नोटीस ऑफ कोर्ट बिफोर वी इश्यू द ऑर्डर. सो वी वील स्टार्ट विथ इन दीस मंथ ऑन दॅट IT सेक्टर. प्रश्न काल सोंपलो. सेंट्रल गव्हर्मेंटाची MEP पॉलिसी हे करता.